ती कारवाई जर आम्ही करपाक जाय आशिल्लो तेका प्रूफ आसा तेका कोर्टान निर्णय दिला आनी निर्णय दिल्यानंतरच स्वनिर्णय जाला न्ही कायद्या प्रमाणे जाल्लो आसा आनी त्यामुळे उगीच ते कितें म्हणटा तेका अर्थ नासलो जर कोर्टाचो निर्णय जावन आशिल्लो आनी तेका लोकसभेन ते अशें उलयतात हंगामा करतात म्हूण डिस्क्वॉलिफाय केलो जाल्यार मागीर सांगपाक योग्य आशिल्लें की बोवाळ घालता म्हूण तेका डिस्क्वॉलिफाय केला कायद्यान तेका गुन्हेगार धरयला न्ही तेका 2 वर्सांचो इम्प्रिजनमेंट दिला आनी त्या आधाराचेरूच तेका डिस्क्वॉलिफाय केल्लो आसा आनी त्यामुळे केवळ पार्लिमेंटा भितर तो प्रोसिजर फॉलो केला हांगा तेका जर करपाक जाल्यार कितें बोवाळ घालतात मदीं पार्लिमेंट बंद करतात तेन्नाच करून करपाक जाय तेन्ना केलो ना प्रॉपर जें आसा कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधाराचेरूच तो डिस्क्वॉलिफाय केला आनी त्यामुळे काँग्रेस कितें म्हणटा तेका चड म्हत्व म्हाका दिसता की आनी हांवें केसीसूय सांगले 12 केसीस वेगळे सांगले ज्या केसीच्या आधाराचेर 10 केसीस आसात अश्यो ते 10 केसी भितर सगळ्यांचेरूच एक्शन घेतलें आसा केवळ राहुल गांधीचेर एक्शन घेतलें आसा न्ही कारण तें सवय आसा एमर्जन्सी जेन्ना ह्या देशाचेर लादली गेली कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधी वचून केलें न्ही तांच्यांनी आपली पावर वापरून केलें तांकां पावर वापरून जो कोर्टाचो निर्णय आसा तो निर्णय इम्प्लिमेंट केल्लो आसा इतलेंच केल्लें तुमचे स्पोक्सपर्सन बीन नॅशनल स्पोक्सपर्सन आसता ते बीन अशे हेजे पयलीं जायती टिका केल्ली आसा ते गांधी फॅमिलीचेर बीन उदाहरणार्थ संबीत पात्रा ताणें सुद्दां पळय एखाद्या पार्टीच्या एखाद्या स्पोक्सपर्सन लिडराचेर वेगवेगळे आसा हांवें तुका वेगवेगळे कोड जे सांगले हय राहुल गांधी ह्या देशाचे कंट्रोलर नरेंद्र मोदीजी यांच्या वेगवेगळे भाषा त्यांच्यानी वापरली पण ह्या भाषा वापरली पण ह्या भाषेच्या आधाराने त्यांच्यात बोलत होतं की एखाद्या समाजाच्या सदिमाच्या आधाराचेर एखादो जेन्ना उलयता आसत त्या वेळाचेर कोण तरी त्या समाजाचो मनीस कोर्टान गेलो मोदीजी कोर्टान वचूना मोदीजीक तुका हांवें सांगलें तेका दुर्योधन म्हणलो तेका हाचो हे वेगवेगळे म्हणले त्या आधाराचेर कोणें काय ना तेणी त्या हाचेर इलेक्शनूय तांच्यांनी लडयलें पण तेजो रिजल्ट जो आसा कारण गुजरातच्या निवडणुकी भितर तांकां कितें दिल्लें आसा हें पळयलें आसा तेजो रिजल्ट कितें दिल्लो आसा त्यामुळे त्या आधाराचेर हें वचूना ते जे गेल्यार कोण तरी एखादो मनीस म्हज्या सदिमाच्या म्हज्या जातीच्या आधाराचेर एखादो उलयता आसत आनी त्या माध्यमांतल्यान एखाद्यान कोर्टान गेलो आनी त्या कोर्टाच्या त्या हातूंतल्यान ताका निर्णय दिल्लो आसा मोदीजी वचूना न्ही कोर्टान कोण तरी एखादो मनीस त्या आधाराचेर मोदीजीक भरपूर दुर्योधनूय म्हणलो तेका चोरूय म्हणलो तांचे मोद का सौदागरूय म्हणिल्लो आसा आनी त्यामुळे हे वेगवेगळे शब्द आसा ह्या शब्दांच्या आधाराचेर तेणें हे एक्सेप्टेड तेणे आपल्या प्रमाणात प्रचार केलो आनी जिखूनय दिले आनी त्यामुळे हांच्या भितर एक फ्रस्ट्रेशन आसा आनी ते फ्रस्ट्रेशन खंय तरी भायर काडपाचो प्रयत्न करता